आज आमी आसा कोरगांव आणि हो कोरगांव जो विलेज आहा तो एफॉर्ट म्हणटा तो अरंबल कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा आणि हांगा जो आसा तो अलायन्साचो उमेदवार आसा म्हणल्यार BJP आणि MGPचो अलायन्स चल्लेलो आसा आणि सध्या जी टिकेट दिल्या BJPची महिला कॅन्डिडेट आसा आमच्या वांगडा कोरखणकर. मॅडम वेलकम. तुमकां कसो सध्या प्रतिसाद लागता हांगा? भरपूर असं प्रतिसाद असा. गेले 10 दीस आम्ही प्रचाराक सुरुवात केली केरी गावासून आणि गेले 4 दीस आम्ही कोरगांव गावान प्रचार करता. आमकां बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. कित्याक कोरगांव म्हणटात तो मेन म्हणजे अरंबल कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि कोरगांवचेरूच सगळी गणितां म्हणटात ती आसता. सो कोरगांव तुमकां बरो रिस्पॉन्स आहा म्हणटा? बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा कोरगांव. मागीर तुमी लीड आसतली कोरगांव? आसतली. ओके. तुमचो मॅनिफेस्टो कितें सांगता आमकां? म्हणजे आमी जे आमचे हरमल पंचायत क्षेत्र आसा ते आमी उत्कृष्ट आदर्श करपाचे प्रयत्न करतली. आणि आमचे संत सोयरोबानाथ आंबे पालये गावाचे तेंचे आमी ते ऐतिहासीक असे तांकां म्हत्व लाभलेले आहा ते आमी जतन करपाचे प्रयत्न करतली. तशेंच आमचे जी काय प्राथमीक शाळा आसत जंय आमची भुरगीं शिकतात तांकांय कितें तरी ते आमच्या माध्यमातून म्हणजे ZP फंडातून कितें तेंचे जे काय गरजे आसत ते आमी पुरवपाचे प्रयत्न करतली. प्लस तशेंच आमी जे आमचे पर्यटन स्थळां आसत ती सुशोभीकरण करपाचे प्रयत्न करतली. मंदिरां आसत, चर्चीस आसत आमचे जंय काही गरज आसा थंय सुशोभीकरण करपाचे प्रयत्न करतली. आणि महिलां खातीर सशक्तीकरण करपाचे जे तेंचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात त्यांच्या मार्फत तांकां कितें स्किमी आहात ते मेळोवन दिवपाचे प्रयत्न करतली. आणि जे स्किमी आमकां सरकार दिता ते सामान्य लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतली. हो जो म्हणटात तो MGPची एक्चुअली कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवंक वचत जाल्यार पण सध्या अलायन्स तुमच्या वांगडा MGP आसा? MGPचो सपोर्ट? हय आमकां आमदाराचो सपोर्ट आसा. तेंचे प्लस तेंचे कार्यकर्ते कित्याक गेले 2 दीस आमच्या बरोबर म्हणजे गेले 2 दीस न्हू गेले 8 दीस तेंचे कार्यकर्ते MGPचे आमच्या बरोबर प्रचाराक आशिल्ले. की सरपंच आशिल्ले आणि कार्यकर्ते आशिल्ले तेंचे MGPचे. प्लस जीत भाई स्वता आमच्या बरोबर काल आमच्या बरोबर काल न्हू पयर आमच्या बरोबर कोरगांवान भालखाजन एरियान स्वता तेंच्यांनी म्हाज्या बरोबर प्रचार केला. आयज कितें तरी मिटींग आसली? हय आतां मिटींग आसली तेंचे कार्यकर्त्या बरोबर मिटींग आसली MGPच्या कार्यकर्त्या बरोबर. तेंच्यांनी म्हाका फूल सपोर्ट दिल्लो आसा. पळोवंक वचत जाल्यार हांगा कोरगांवतले 2 कॅन्डिडेट म्हणटात तशे गांवचे राविल्ल्या आणि तुमी हरमलच्यान आयल्या. तुमकां अशें कोण म्हणटा की तुमी भायले बीन अशें कोण कितें म्हणटा? अजून पर्यंत तशें कोणी म्हणूंक ना भायल्यान येयला. तशें सादारण म्हाज्या मिस्टरांचे संतोष कोरखणकर हेंचे समाजान वावर आसा. तशेंच कोरगांव पंचायत क्षेत्रानूय थोडोसो तेंच्यांनी मातसो असो मदतीचो हात दिल्लो आसा. खंय कामां थोडी केल्ली आसात म्हणजे ते ताका वळखतात लोक हांगाले वळखतात लोक. आतां म्हण कितको तुमचो प्रचार कंप्लीट जाला? आमचे फक्त पालये गांव आयज आमचे कोरगांव गांव कंप्लीट जातलो. मागीर 2 दीस आमी पालये गांवांत प्रचार केलो काय आमचे प्रचाराचें काम पूर्ण जातलें. घराघरांत पावली? घराघरांनी पावल्ली आसा. प्रत्येक घरान पावल्ले आसा. ZPचो प्रचार तुमचो कसो चल्ला आनी तुमकां कितलो प्रतिसाद आहा? ओके, मी राजेश कोरखणकर. आमचो ZPचो प्रचार म्हणजे गेले 8 दीस केरी हरमल कोरगांव सगळें आमी तो कंप्लीट केला. फक्त रावले आमचे पालये. आनी हेतून आमकां जो प्रतिसाद हा जवळ जवळ ना म्हटल्यार 90% आमकां आहा. जशे आमचे मनीस आसात तशें आमी समज फेस समज पळयले न्हू जाल्यार तसो आमकां कळटा कोण कितें वावरता कशें आहा. आनी आमच्या मनीषा कोरखणकर जे आमी उबे केल्या आनी इंडियन जी आमची जनता पार्टी आहा गोंयान तसोच आमचो थर्ड ती आमी हाडटलो. आनी सगळ्यांक आमी हें केल्ली आहा वचन डोर टू डोर सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट आहा. ना म्हटल्यार BJP ही पार्टी नंबर 1 आसतली आनी येतली हो म्हाजो दावो. कितली मार्कींग आसतली तुमची? मार्जिन जवळ जवळ 70% आसतली. 70% चड म्हाका. या 70% लिडिंग आसतली. लिडिंग अप टू. थँक्यू सर आणि थँक्यू मॅडम. तुमकां बेस्ट ऑफ लक. आतां आमी पळयल्या की आमी कोरगांव एरियेन आणि कसो सध्या अलायन्स जो कॅन्डिडेट आहा तांचो जो कसो प्रचार चल्ला तो मनीषा कोरखणकराचो. पूण हेजो कितें रिजल्ट आहा तो आमकां 22 तारखेकूच कळटलो. साहजिकच 20 डिसेंबर ही तारीख ज्या तारखेक मतदान जातलें आनी ह्या 20 तारखे दीस म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन आज 4 पंचायती म्हणजे कोरगांव असो हरमल असो केरी असो आणि आज पालये असो बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळटा. आज गोंयान युतीचो सरकार असल्या कारणान म्हजो पक्ष आणि भारतीय जनता पार्टी असे दोगांय मेळून दोगांयचे कार्यकर्ते मेळून
आज बऱ्यापैकी काम ह्या मतदारसंघात चाललेले आहात. मग विनंती करता सगळ्या कार्यकर्त्याकडे फक्त 4 दीस जे उरलेले आहात त्या 4 दिसात आमकां दोघंय मिळून बऱ्यापैकी म्हणजे MGP आणि BJP मिळून जास्तीत जास्त मतं कशी मेळटली हाचो विचार करूया. आणि विचार करता असताना एकच गोष्ट लक्षात धरूया की ज्या पद्धतीने ह्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि ते बाकी आमचे BJPचे लिडर हांच्यांनी विश्वास धरून बाय मनीषा कोरकणकरांक ही जी उमेदवारी दिल्ली आसा आणि ते विश्वासाक आमी पात्र करपाची गरज आसा. म्हणून परत एकदा सगळ्याकडे एक विनंती आणि आव्हानय करता की सगळ्यांनी 20 तारखे दीस आपापले परीन जास्तीत जास्त आमच्या वोटरांक भायर काडून आमचे जे कमळ चिन्ह जे आसा त्या कमळ चिन्हाचेर शिक्को मारून घेवपाची गरज आसा. नक्कीच हे काम आमी सगळे एकजुटीन एकमेकाक मेळून करतले आणि बाय मनीषा कोरकणकराक भरपूर मतांनी निवडून येतले अशी तुमच्या सगळ्याच्या वतीन आशा बाळगता. बेताळ भूमिका हांगासर पालये गांवांत नाल दवरून मनीषा कोरकणकर ZP उमेदवार भारतीय जनता पार्टीचे हा हेचो प्रचार सुरवात करता पालये गांवांत. आयज खूब बरें दिसता की मोगो आनी भाजप दोनूय कार्यकर्ते एकी कडेन आसात आनी एक वांगडा रावन डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करतात. एक पॉझिटिव्ह सायन अख्ख्या पूर्ण मतदारसंघात तशेंच पूर्ण पेडणे तालुक्यात मोगो पक्ष आणि भारतीय जनता पार्टी याची युती असल्या कारणान आम्ही सगळे कार्यकर्ते मोगो पक्षाचे भारतीय जनता पार्टीचे 3 उमेदवार अख्खे पेडणे तालुक्यात जे आहात मोर्शा धारगळ आणि हरमल हांकां पूर्ण सपोर्ट करतात. तशेंच मोगो पक्षाचो उमेदवार मोर्जीचो ताका भारतीय जनता पार्टी पूर्ण सपोर्ट करता. म्हणजे एक वातावरण अशें घडून येयलां की ऑपोजिशन हांगासर कांय ना. हांगा फक्त आहा ते आमच्या उमेदवारांक मॅक्झिमम लीड कशी दिवप ती. हांव क्लियर आनी एक गोष्ट करूंक सोदता. काही लोक म्हणटात की इंडिपेंडंट आहा ते रातचेच वयता आनी खंय कोणाक सांगतात आमदाराचो आपलो सपोर्ट आहा म्हणून. हांव क्लियर कट मेसेज दिता हे रॉंग. सगळ्या हरमलच्या ZP कॉन्स्टिट्युन्सींत सगळ्या वोटरांनी इतलें लक्षात दवरपा आमची कॅन्डिडेट आहा ती मनीषा कोरकणकर जी भारतीय जनता पार्टीचेर बसल्या आनी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता आमच्या कार्यकर्त्यांक तशेंच सगळ्या पूर्ण जनतेक हरमल मतदारसंघाच्या की तेंच्यांनी मत म्हणटा ते येता ते 20 तारखेक कमळाचेर मारपाचें आनी भरघोस मतांनी मनीषा कोरकणकाक निवडून दिवचें. सगळ्यां कडेन परत एकदा विनंती की जे उरलेले मतदारसंघ आहात म्हणजे मोगो पक्षाक मोर्जी आहा तसेच तोरशा आणि धारगळ आहा सगळ्यांनी एकजूट एकी कडेन रावन सगळ्यांनी भरघोस मतदान करचें. कित्याक आयज आमकां दाखोवन दिवंक जाय डॉक्टर प्रमोद सावंताक जो आमचे राज्य चलयता बऱ्यापैकी कार्य करता आणि आमी ताका सपोर्ट करतात. आयज खंय तरी डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी खंय तरी उदरगत आमचे पेडणे तालुक्याची जावपाक जाय जाल्यार तेचे हात घट करपाची गरज आसा. त्या प्रमाणे आमी काम करत आहात आनी म्हाका दिसता जे प्रचाराक आमी चारूय कॉन्स्टिट्युन्सी भोंवता तेन्ना प्रचाराक ते म्हणजे स्थानीक लोकांचो पूर्ण सपोर्ट पूर्ण पाठिंबा आमकां आसा आनी सगळ्या देवा देवतेंचो आशिर्वाद आसतलो. धन्यवाद.